नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय असे आसात की म्हाका दिसता दर आठवड्याक आमकां प्रश्न पडटा खंयचो घेवं आनी खंयचो नाका काम. तरी आसतना ज्या विशयांचेर आमी परत परत चर्चा केली ना अशे विशय घेवपाचो आमी प्रयत्न करता. खूब फावटी हांवें जेन्ना विशय काडटा तेन्ना पांडुरंग बाबे म्हणटा जशें आमी खूब फावटी ह्या विशयाचेर उलयल्यात म्हणून. तशें जावचें न्ही अशी एक विशय घेवन आमी आज ह्या राउंड टेबलाचेर तुमचे म्हऱ्या आयल्यात. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो आनी पयलो विशय जो आसा तो जो एक धार्मीक तणाव जो निर्माण जावपाक लागला तो जाचेर आज मुख्यमंत्री उलयले. ताणें म्हळें की ओगीच धार्मीक तणाव गोंया भितर तयार करनाकात, पुलीस स्टेशनाच्या भायर वचून बेश्टोच बोवाळ घालनाकात. हो धार्मीक तणाव कित्याक जावपाक लागला, हाजी फाटलीं कारणां कितें, ह्या सगळे गजालींचेर आमी उलोवया. ताजे शिवाय बाकीचे विशय आहात. जोयल बाब आसा, पांडुरंग बाब आसा, लौकीक बाब आसा आमचे बरोबर. जोयल बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. हे कित्याक लागून जावपाक लागला? सडनली अशें कितें जालें की गोंया भितर अकस्मात सामको धार्मीक तणाव, प्रत्येक ग्रूप येवन आपल्यालें शक्ती प्रदर्शन करता आनी कितें अचीव करपाक सोदता तें म्हाका अजून कळना. प्रमोद, जो विशय जालो की दीस इज अबाउट दिस जुलूस प्रोसेशन ऑफ मुस्लिम्स इन काणकोणा. तो एक त्यांचो ट्रेडिशनल नो म्हणटा ते दॅट हिंदू सेक्शन म्हणटा दॅट इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रोसेशन, पूण तेणी आतां एक चालू केलो म्हणून तसो. पण द बिगर प्रॉब्लम देर इज the procession itself. I don't think per se there should be any objection to a procession. Now the other side, let us go and visit the other side. The other side, what is their claim is around 500 lok asa Muslim lok who are engaged in this julus procession in Kankona. The 500 lokani त्यांचे म्हणणे असा की there are so many other Muslims who are coming across from Karwar and other areas and getting into sloganeering and abusive kind of a language and all of that, आणि law and order situation एक उत्पन्न जाता म्हणटा. कितले प्रमाणे तेवढा आमचे ओरिजिनल आसा ते तितलेच आसा. भायल्यानच तांची संख्या दोबरात तिबरात जाला म्हणून. दॅट इज वन पॉइंट ऑफ इट. नाउ द क्वेश्चन हियर इज what is the law and order and what is the government machinery doing? आता पळय, when you seek a permission, okay, when you seek a permission, the permission was denied once, permission was denied twice, permission was denied third time. अशें धरया की since it is a religious procession, authorities can fix responsibility saying that okay, law and order situation, then the head of this Muslim community will be responsible for any law and order situation. Put conditions. Conditional thanga दिवची ना. When you per se completely block it, you are trying to incite a communal kind of a discord there. आणि community भितर मातशें हें जातलेंच. The reaction was immediate. Next day, the Hindu community, the group जो आसा तो, I am not saying Hindu community, the Hindu group which was there in that this thing, has said that Saturday weekly bazaar आसा तो बंद करचो म्हणून, आनी हे सगळे भायले आसा तांकां हें करचें म्हणून. Without even looking at the fallout of such a closure of a market, तुम्ही just on communal lines तो बंद करून गेलो. I mean, these are situations which create a communal tension unnecessarily. हितून भितर तर authorities मातसो तरी एक हें राविल्ले, फर्म राविल्ले, आनी तरी मातसो ओके म्हणलें, can let them go ahead, but provided these are the parameters, these are the things which they have to follow, and deploy your police machinery and let peace prevail. And आमी आमचे see प्रमोद, गोंया म्हणटा ते communal harmony is the hallmark of our state. Why are we getting into these communal discords? We don't know. पांडुरंग बाब, कित्याक लागून म्हाका आतां दोन गजाली इम्पॉर्टंट आहात भितर. एक, हांव जितले ते वाचता आयकता तातूंत भितर दोन मुद्दे आहात. एक जो मुद्दो तुमी सांगलो आसा जोयल बाब, की परमिशन परत परत डिनाय करप, कंडिशनल गजाली करपा जातात पूण त्यो करप ना. आनी दुसरो, जे विरोध करतात तांणी रेज केल्लो एक डेमोग्राफीक मुद्दो. ताणें तातूंत भितर रिलिजियस तर आसात, पूण तातूंत भितर ताणें डेमोग्राफीक मुद्दोय रेज केल्लो आसा. ह्या दोनूय गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात, आनी हें टायमींग ह्या सगळ्या बोवाळाचें? फाटल्या कांय वर्सांच्यान म्हणजे कम्युनल टेन्शन जी आसा ती परत परत भायर सरत आसा. म्हणजे 2022 म्हाका दिसता वास्को जाल्ली, 23 जाल्या, आनी आमी पळयलां फक्त हो आतांचीच काणकोणचीच गजाल न्ही, जुलूसच न्ही, जाल्यार गोंयान वेगवेगळ्या विशया वयल्यान, म्हाका छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो आसतलो,
वेगवेगळ्या विशया वयल्यान परत विशय हे येवपाक लागल्या. सो म्हाका दिसता की पुलीस यंत्रणा जी आसा गव्हर्मेंटाची आनी जे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ते सुद्दां मातशे भिल्ले हितून आहा अंडर प्रेशर की बाबा आपल्या हितून काय जावचें न्ही. आपूण ज्या जाग्यार जेन्ना आसा SP आसात किंवा कलेक्टर आसात किंवा त्या एरियेचो PA आसात DYSP आसात ह्या सगळ्यांक दिसता की आपल्या कार्यकाळांत तरी काय गडबड जावपाक जायना. आतां सगळे इतले अलर्ट जाल्ले आहात ते भितात. ताका लागून बोवाळच नाका. ते म्हणटात की ते येयलो की तूं परमिशन ना म्हणटात तुका ते तूं ना तूं ते करूं नाका तूं तें करपाची गरज आसा काय विचारता तुका ते सो तूं ते करूं नाका म्हणटात ते. तांची रिक्वेस्ट आसता की जाता तितले शांततायेन कितें तें जावचें. कारण आयज देशभर हे गोंयानच न्ही हे देशभर जावपाक लागला की एकामेकाच्या रॅलीचेर एक दुसऱ्या धर्मांतल्या लोकांनी फातर मारप किंवा आनी कोणाच्यो घोशणा दिवप पाकिस्ताना विशयाची घोशणा दिवप मग आनी कितें रामा विशयाची घोशणा दिवप अल्ला विशयाची हे सगळे हे चलत आहा. खंयचे खंयचे हितून काडून जर पळयलो सगळे राज्यभरांत देशभरांतले जाल्यार ह्यो गजाली घडत आसात. म्हणून गोंयान ही गजाल जावची न्ही म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन मातशें सतर्क आसता. म्हणून ते एवरी टायम मातशे प्रिकॉशन्स घेतात. पूण हे जावचें हेचे म्हणजे फाटले हेतू बरो आसता की कारण सगळ्या लोकां भितर सगळ्या धर्मा भितर सगळेच बरे आसता अशें न्ही. कांय तवनास भुरगे आसता ते कोण खंय फातर मारतलो वास्कोचे घटनेचे आमी पळयल्ले आसा. कोण खंय फातर मारतलो कितें करतलो ते कोणाचे हेतून ना ते तूं खंयचीय घटना काडून पळय. सो हरियाणा पंजाबान अशें जाल्ल्यो गोश्टी काडून जर रॅली जर काडून पळयल्यो जाल्यार ह्यो गजाली घडत आसात. म्हणून म्हाका दिसता की एडमिनिस्ट्रेशन चड प्रिकॉशन घेता की कसलीच वायट गजाल घडची न्ही म्हणून. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता हो जो दोन धर्मा मदलो किंवा वेगवेगळ्या धर्मा मदलो जो तणाव आसा तो असल्या हितूंतल्यान वाडत वयता. कारण तूं जेन्ना एखाद्याची ऑर्डर किंवा ते करचें न्ही अशें सांगलें आसतना जर करपाक लागले कोणूय जाल्यार मागीर तो एक टेन्शन क्रिएट जाता. आनी म्हाका दिसता की गोंयान न्ही प्रमोद एक फाटल्या कांय वर्सांच्यान सोशल मिडियार तुका वाचूंक मेळटलें की गोंयान जे मुस्लीम भाव आशिल्ले तेन्ना वेळ अश्यो कांय गजाली नाशिल्ल्यो. पयलीं जे मूळ जे आशिल्ले आतां कशें जालां आमचे कडेन हे बेळगांव धारवाड हुबळी ह्या भागांतले सगळे म्हणजे चडशे मुस्लीम जे आसात भाव ते गोंयान वेगवेगळ्या बिजनेसा खातीर येवपाक लागल्यात. भाजी मार्केट आसात आनी नुस्तें मार्केट आसात हे सगळे आतां तेंचे बिजनेस हे सुरू जाला गोंयान. सो तेंचे जे स्थलांतर आसा मायग्रेशन जे आसा तें वाडलां. हे फक्त ह्याच भागांतले न्ही जाल्यार ते UP बिहारच्यानूय हांगा लोक येवपाक लागले. सो तांची जी हे वाडल्या मायग्रेशन वाडलां आनी ते आतां हांगाच रावपाक लागल्या. मग तांकां दिसता की हांगाच कितें तरी रॅलीज बिली काडची म्हणून. सो तो एक हे जाला. आनी आतां हेंचेर भायल्यांचेर विश्वास ना गोंयकारांक. गोंयचे मूळ मुस्लीम जे आसात न्ही तांकां सुद्दां आतां भायल्याचेर विश्वास ना केन्नाय कितेंय घडूं शकता म्हणून सगळेच प्रिकॉशन घेतात. म्हाका दिसता की सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवप होच हाचेर उपाय. हे एक प्रिकॉशनाचो भाग जाला लौकीक बाब. दुसरो म्हाका केन्नाय प्रश्न पडटा आनी हो म्हगे प्रामाणीक प्रश्न आहे गोंयकार म्हणून की तुगेलो धार्मीक भावना आतां पयर तर आमी पळयलें सगळ्यांच्योच धार्मीक भावना दुखवल्यो. ह्याय सायडीच्यान धार्मीक भावना दुखवल्यो त्याय सायडीच्यान धार्मीक भावना दुखवल्यो. ह्यो ज्यो आमच्यो भावना आसात ते केन्ना जेन्ना गोंय विकपाक कोणी भायर सरता तेन्ना दुखवनात काय कितें किंवा कोणी दोंगर जेन्ना कापपाक भायर सरता तेन्ना दुखवनात काय कितें. त्यो एका विशिश्ट धर्माच्याच विशयाच्या आमची भावना कित्याक दुखवतात. आमची वळख कितें गोंयकार ही आमची पयली वळख काय आमचो धर्म ही आमची पयली वळख. फाल्यां आमी जर हे गोंयच उरली ना आमी कितें करतले हो विचार आमच्या तकल्या येना काय कितें. आनी ज्या पोटतिडकीन आमी जेन्ना ह्या गजाली खातीर उलयतात धार्मीक गजाली खातीर त्याच पोटतिडकीन आमी जेन्ना दोंगर कापतात आनी जमनी विकतात आनी थंय येवन जे सद्या चल्ला पळय ताचे खातीर कित्याक उलयनात असो एक म्हाका प्रामाणीक गोंयकार म्हणून प्रश्न पडटा. तुवें लौकीक बाब गोंयकार कळ्ळें तुका तुजी बी भावना कित्याचेर दुखवतात अशें विचारता हांव तुका. एक केस जर एक्सप्लेन करपाक जाय प्रमोद कालच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचेर म्हणजे तो एक स्ट्रक्चराचेर धार्मीक स्ट्रक्चर हे डेव्हलपमेंटाचे हितून येवपाक जायना लोकांचे जे बरे प्रकल्प त्याच्या आड येवपाक जायना असो एक आमी हे पयल्या ऑर्डर पयल्या सुप्रीम कोर्टाची. सो हो मातशी ताका मातशी लिंक करपाक जाता. आनी दुसरे त्यो धार्मीक भावना गोंयच्या इश्यूंचेर कित्याक आमी जर मेन पळोवपाक जाय जाल्यार गोंयान इतलीं वर्सां तापता तो म्हादयचो विशय आनी एक्चुली तो सगळे गोंयकारांक लागता मेजॉरिटी थंय कोणूच रस्त्यार येना. ह्या दोनी धर्मांतल्यान जर मॅक्झिमम फोर्स रस्त्यार येयलो तो फोर्स सरकाराक दिसतलो तेजो प्रेशर पॉयंट तयार जातलो. ह्यो गजाली गोंयान ते बरोबर आहा की ह्या गजाली खातीर येना पूण हांगा जेन्ना धर्माचे येता तेन्ना ते एक्टिवेट जाता. जशें आमी शिवाजीच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जेन्ना इश्यू पुतळ्याचो जालो म्हणजे तेजेर फादराचो एक रिमार्क आसलो वास्कोच्यान तेजो जालो तेन्ना ह्यो गजाली पळयल्यो तेन्ना ते एक्टिवेट
एक्टिवेट स्पार्क जाल्ल्या भशेन एक्टिवेट जाता पण विशयाचे कोण तांकां एके कडेन करपाक वचना वा ते स्वताहून तशें ते भायर सरना हें दिसता आमकां गोंयांत परत परत दिसता परत आनी एक गजाल म्हाका मुद्दम एक्नॉलेज करची दिसता हांगा आनी कित्या खातीर कारण आमी धर्माचेर उलयतात तेन्ना म्हाका दिसता कांय गजाली आमी स्पश्टपणान उलोवप गरजेचें जशें पांडुरंग बाबान बरे भशेन सांगलें जो डेमोग्राफीक इम्बॅलन्स तयार जावपाक लागला तातूंतल्यान प्रत्येकाच्या तकल्या भितर एक दुबाव तयार जावपाक लागला त्याच बरोबर आमी एक गजाल पळोवपाक जाय की चर्च ही एक अशी धर्मसंस्था आनी आज परत परत जेन्ना गोंयचेर कसलो प्रसंग आयला तेन्ना सोशल इश्यूंचेर गोंयच्या हिताच्या इश्यूंचेर चर्चीन आपली भुमिका घेतल्या बाकीच्या धर्माच्या अशी आनी भुमिका घेतिल्ली आमकां दिश्टी पडना हें परत परत जालें न्ही सो म्हाका तेंय प्रश्न पडटा असली इश्यूंचेर फक्त एकाच धर्माची भावना दुखवतात काय कितें बाकीच्या गोंयची पडून गेलना काय कितें जॉयल बाब प्रमोद पळय तूं बरो हांसता ह्या प्रश्नाचेर पळय सी इट इज अ मॅटर ऑफ अ डिसिजन ऑफ ईच रिलिजियस हेड आतां तो एक मे बी हिंदू ऑर अ मुस्लीम हेड डिसायड्स दॅट आमी तेजेर प्रचार करचो न्हू आमी तेजेर उलोवचें न्हू वी वील नॉट टेल आवर फ्लॉक ऑर फॉलोअर्स ऑर आवर पिलग्रिम्स डिवोटीज तांकां आमी कांयच मार्गदर्शन दाखोवचें न्हू हेजे वयर इट इज देयर चॉयस इट हॅज टू बी रिस्पेक्टेड इफ द चर्च इज डुईंग इट सेलेक्टिवली इन केस टू केस बेसीस जी आमी आतां समज लँड इश्यूज सो ते कितें तरी एक तरी हें करता बरोबर दॅट इज देयर विच हॅज टू बी रिस्पेक्टेड ते करता ओनली point here is that it should not be preached from the pulpit from the point here Pramod is which I am trying to make is let us see this issue on a different perspective. Okay, let us examine the religious issue now, the heat which is building up in the background in the form of how does the government or how does the enforcement look at it. Ata issue ata right now the issue which is actually burning is there is a comment made by one section on Saint Francis Xavier talking about DNA आणि अशें तशें तेन्ना हें दुखना तेन्ना एक आख्खो तूं नॉट ओनली कॅथलीक फेथ यू आर एक्चुअली शेकिंग द फेथ ऑफ millions of people not only in Goa across the world whether it is Hindus, Muslims, Catholics of all denominations तूं इतल्या लोकांचो तूं हें करता आनी देर इज नॉट अ वर्ड एंड व्हाय नॉट एंड एक प्रिस्ट थिंगा तर एक प्रचार करता नेक्स्ट डे तेजेर बोर्ड हांव ताचेर म्हणना इवन समज हांव खंयच्याय इश्यूचेर म्हणटा हांव म्हणटा कितें खंयचोय इश्यू आसूं तो मागीर सेंट फ्रांसीस झेवियराचो इश्यू आसूं किंवा जुलूसाचो इश्यू आसूं किंवा तुगेलो शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचो इश्यू आसूं हे सगळे लोक आय एम व्हेरी जेन्युइनली सेईंग हे सगळे लोक जर गोंयच्या इश्यूचेर जर एकठांय आयले जाल्यार आमकां गोंय साल्वार करपाक 48 वरां पुरो पण येना न्ही आमी अशी इश्यूंचेर एकठांय येतात ज्या इश्यूंचेर आमी एकमेकांची तकली फोडटले ज्या इश्यूंचेर आमी एकमेकाचे फातर मारतले ज्या इश्यूंचेर आमी आमच्याच मदीं झगडटले पण हे जर तिनूय घटक जर एकठांय आयले जाल्यार 48 वरां भितर हे जे गोंय विकपाक भायर सरल्यात तांकां आमी लायनीर हाडपाक शकतात हें आमचे तकलें वचना तातूंत तर म्हाका दिसता दोन घटक येत ना एक घटक कायम आसता चर्च आनी चर्च रिलेटेड जी इन्स्टिट्यूशन आसात ती गोवा बचाव म्हण किंवा कसली केन्ना जमनीचो विशय वाचोवपाक गोंय वाचोवपाक जाय ते फुडें येतात चर्च फुडें आसता चर्चीचे रिलेटेड जे इन्स्टिट्यूशन आसात ती फुडें आसतात ताचे जे प्रिस्ट फुडें असतात आतां उरला प्रश्न मुस्लीम भाव तेन्ना खंय आसतात असो एक प्रश्न तुवें बेस्ट प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा आनी हांवें केन्ना पळोवंक ना 25 वर्साच्या म्हज्या कारकिर्दींत हांवें ते केन्ना एखाद्या त्यांची जमात संघटना केन्ना फुडें आयल्या कसले गोंय वाटोवपाक ते पळोवंक ना आनी बाकीचे आमचे जे हिंदू हेतून हे असतात स्वामी आमचे पिठाधीश बी असतात तांची केन्ना भुमिका आमी रस्त्यार किंवा म्हणजे खंय स्टेजीर व्यासपिठार येवन गोंय वाटोवया अशी उरल्यार ती पळोवंक ना म्हाका दिसता की हो जो समन्वय आसा हो जे कॉर्डिनेशन आसा हे तिनूय धर्माच्या मदीं जावपाक जाय गोंयान जे लीड करतात हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हे तिनूय धर्मांतल्या धर्मगुरूंनी म्हाका दिसता ही भुमिका घेवपाक जाय गोंय वाटोवपा खातीर तुजी मोर्चा काडपा खातीर रॅली काडपा खातीर उत्सव दाखयता पळय तो गोंय वाटोवपा खातीर दाखयात हांगा आमचेर येदो व्हडलो बॉम्ब येवन पडपाचो आनी आमी हो तो मुखार आहात तो आपल्याचे दांडू घेवन आपल्या मारपाक रावून ताजे कडेन झगडटात बॉम्ब येवन पडटा ताजे आमकां पडूनच गेल्ले ना सारकें दुसरो विशय जो आसा आयचो तो म्हळ्यार कोमुनदादीचे आजो हांगा अमेंडमेंट जी जाल्या सरकारान ऑर्डिनन्स काडपाची ठरयला की कोमुनदादीचे जागे जे आसात ते विदावट परमिशन तुगेले ताजो पर्पज चेंज करपाक दिवचे नात म्हणून
सरकार म्हणटा हे आमी गोंयची बऱ्या खातीर केलां. आतां आमी ताजेरूच उलयता न्ही, गोंयची बरी कशें जातली काय म्हणून. तुमकां कितें दिसता पांडुरंग बाब? काल हांव म्हणजे कांय वर्सां पयलीं एक कमिटी केल्ली, कमिशन केल्लें, कम्युनिजात कमिशन. ताजो मेंबर आमचो फ्रेंड तुलियो डिसोजा, तेज्या कडेन हांव काल उलयतालो. जाल्यार तुलियोन म्हटलें की खूब लेट जाला हें करपाक. हें जावपाक जाय आसलें 5-10 वर्सां पयलीं. कारण आयज गोंयांतली जवळ जवळ 35 लाख स्क्वेअर मिटर कम्युनिजाची लँड जी आसा रिपर्पज जाली ती एनक्रोच करून ती खंय तरी हें जाल्या 35 लाख स्क्वेअर मिटर. मग गोंयांतली 222 कम्युनिटी जी आसात भितरल्या जवळ जवळ 60-65-70च्या आसपास कम्युनिटी आतां सामक्यो जाग्यो आसात. बाकीच्यो कम्युनिटी ना जाल्यात किंवा आनी कितें जाला. पूण ह्यो ज्यो आसा कम्युनिटी जमीन ती वांटोवपा खातीर सरकारान पयली भुमिका घेवपाक जाय आशिल्ली. 10-15 वर्सां पयलींची गरज आशिल्ली. ती आयज जाला, उशीर जाला खरें आहा, पूण आयज कित्याक जाला जाल्यार म्हाका असो एक काल डावट आयलो सगळे कांय जाणां कडेन चर्चा करता की जुवारीचो जो विशय आयलो फाटल्या दिसांनी की ती लँड केल्ली म्हणून कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न चल्ला. म्हाका दिसता हो मुख्यमंत्र्यान आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हो एक कावंटर अटॅक केला जे तेंचेर चार्जीस करी आशिल्ले. म्हाका दिसता त्याच हेज्या खातीर मूळ जुवारी भितर हेजें मूळ जें आसा तें म्हाका दिसता की जुवारी लँड कन्वर्शनाच्या विशयाचेर आसा. आनी थंयसरल्यान गोंयभर हेज्या फुडें कम्युनिटींत लँड कन्वर्ट करपाक कसल्याच कामा खातीर बेश्टी मेळची ना. म्हणजे ज्या पर्पजा खातीर तुका दिल्या तीच गजाल तुवें करपाक जाय. आनी तेज्या भायर ते ऑर्डिनन्सान म्हटलेलें आसा की पंचायत, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटी ऑर TCP ऑर PDA कोणीच हांकां कन्वर्शन करपाक परमिशन दिवपाक जायना. ही कम्युनिटी गोंयची जी आसा, ज्यो कम्युनिटी जी आसा तेज्यो जमनी ज्यो आसा तेंचे संवर्धन करपा खातीर खरें म्हटल्यार 20-1 वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. ती आयज जाला आनी ही म्हाका दिसता एक पॉझिटीव गजाल, स्वागताची गजाल. पॉझिटीव. लौकीक बाब, ही ऑर्डिनन्स आतां येतली म्हणटा सरकारान फाटली एक वर्सभरा भितर अशी 2-3 बिलां हाडपाचो प्रयत्न केला. जातूंतल्यान खंय तरी जमनीच्या इशूंचेर तुगेलें एक ल्हान प्रमाणाक तरी एक प्रोटेक्शन अशी तुगेलें लिगल प्रोटेक्शन तयार जातलें. हें जें बील आसा मूळ जुवारीच्या इशू भितर दिसता हें हांवूय मान्य करतां. कितलो फायदो जातलो? जशें पांडुरंग सरान म्हटलें की ही खूब गजाल पयलीं जावपाक जाय आसली. जशें ते कम्युनिटीचे तुलियो जसो स्टेटमेंट केलो की खूब पयलीं जावपाक जाय आसली. सो आतां येतले ते प्रस्पेक्टीव आसतले, फुडल्या हेज्या खातीर आसतले. तेजो हे एग्री जावपाक जाय आमी की ते जुवारी खातीर ह्यो गजाली एक्टिवेट जाले, जुवारीचो विशय स्टडी जाल्या उपरांत ह्यो गजाली एक्टिवेट जाल्यो. पण आतां एक प्रश्न पडटा की ऑलरेडी ज्यो तेजो लँड यूज हें चेंज जाला, सो तेंचे कितें जातलें, तेंचे खातीर काय तूं लेजिस्लेशन रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्टान काय खंयचें हें करपाक शकना. सरकार दुसरे वटेच्यान एक गजाल करता आसतना ते पॅडी फिल्डाची कन्वर्ट करपाक शकना. म्हणजे जमनीच्या बाबतींत गोंयचो जो सगळ्यान चड आमी सुरवातूच जमनीच्या हेजे वयल्यान केल्ली, ती दोंगर कापता बी हेजे वयल्यान. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आतां गोंयकाराक एक मेन विशय उरता आनी जंय गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय तो जमनीचो विशय. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आतां जमनीक लिंक जाता आनी ती जमीन सांबाळपाचो वेळ येयला आनी तेजो धक सरकाराक खंय तरी दिसता. सो सरकार हे एक विभागान आपले स्टेप्स घेता कम्युनिटींत वाचोवपाची, तेवटेन पॅडी फिल्ड वाचोवपाची. उशीर जाला पण स्टेप वेलकम करपाक सारकी आहा. पण ती आनी तेजें स्टेटमेंट येयल्लें की जर तरी आसतना कोण तरी हें करता, मिस्टेक करता, ती लँड युजाचो लँड दुसऱ्या पर्पजाक यूज करता, जाल्यार तेजें एक्शन कितें, ऑफिसराचेर एक्शन जावपाक जाय. ऑफिसराक म्हणजे एक कडक हें शिक्षा फुडल्यान आसपाक जाय. ती पळोवन जो कोण करपाक वयतलो तो फाटीं सरतलो, बाबा आपल्याक कटकट नाका म्हणून. त्यो गजाली जावच्यो पडटल्यो आनी इफेक्टीव मॅनरान ह्यो जावच्यो पडटल्यो. जाल्यार तेजो फायदो जाल्यार एक्ट केलो आनी दवरला तो जाय तसो यूज जायना जाल्यार कांय उपयोग ना. काय उपयोग? जय बाब, कितलो फायदो जातलो हाजो? प्रमोद, ऑर्डिनन्स पयलीं आयला म्हणून सगळ्यांक सरप्रायज जालें, कित्याक द हरी विथ वीच द गव्हर्मेंट इज शोन, नॉर्मली यू कूड हॅव टेकन द assembly route, put it before the house and got it, but then the hurry which is shown, that means there is something there. I think that route lies in the Zuari issue. No, but in the Zuari issue, as Laukik has clearly said, that it is not retrospect. So it's not it is prospective. Yeah. So तेजो तो मुद्दा येत ना थिंगा. Secondly, what happens is very important is there are already provisions in the code of Commonwealth, like section 371, article 372, which already deal, and experts are saying that, who are senior members of the Commonwealth, say that there are already provisos in the code which can deal with these kind of issues. So why are you adding another this thing? But then why is the repurposing happening till now? Exactly. In spite of the provisions. Exactly. So
there is some kind of a target there which the government is trying to, maybe it is well intentioned, but we'll have to wait and watch whether it is towards anything specific or the wider communal Wider ramifications. गोंयदाद कायदो तसो आपण खूब वर्सां पयलींचो आनी तो बरो फूल प्रूफ त्या टायमारूच असो कागदाचेर करून दवरलेलो पण जे चलयता कम्युनिदाद तेंचे त्याच इलेक्शनात तेंच्याच फॅमिली भितर सो कितलो जर त्याचे आर्टिकल तुम्ही म्हटलं तर स्ट्रॉंग आर्ग्युमेंट implement घालतात ही प्रोविजन्स ऑलरेडी आसात कम्युनिदाद तरी आसतना ते भानगडी तरी आसतना इतली वर्सां तरी पर्पज जायता आनी कम्युनिदादीची जमीन सरकाराक हे आतां फुडें आनी एक स्टेप फुडें हरशी कम्युनिदादीन एमेंडमेंट करपा टायमार ते कम्युनिदादी सगळे म्हणटा की आमची जनरल बॉडी आमची एक ती आपोवन थंय ते पास जावपाक जाय मागीर सरकार डायरेक्ट इंटरव्यू अशें बी ते म्हणटा पण आतां सरकार फुडें वचून तशें हरशी ना ते सरकार जायते कायदे एमेंड हांगा सरकारान अशी गजाल केल्या की सरकार डायरेक्ट तुगेली एडमिनिस्ट्रेशना भितर इंटरफियर जायना पण तुम्ही जर रिपर्पज करपाक गेले जाल्यार तुम्ही ह्या सरकाराक करचें पडलां कारण कम्युनिदादी चलोवपी मनीस चुकता खंय तरी तेंच्यांनी तेंची जमनीची काळजी सारकी घेवना असेंब्ली भितर डिस्कशन जालां डिटेलान भितर हाजेर तिसरो विशय पांडुरंग बाबा तो म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यांनी एक 2 विशयांचेर म्हाका दिसता फाटल्या आठवड्या भितर बरोच धडाको लायला ते म्हळ्यार PWD आनी पोलीस आतां दोनी कडेन PWDच्या विशयांचेर तर कॉन्ट्रॅक्टरांक नोटिशी गेल्यो पुलिसेच्या विशयाचेर तर हें सांगचें पडलें की ताणें 3 वर्सां परस चड एक पुलीस स्टेशनार तांकां ट्रान्सफर करतले म्हण आमची म्हायती प्रमाणे आमी इतले वर्सां आसात पत्रकारिते भितर 13 14 वर्सां सुद्दां असे कांय लोक आसात ESI धरून डावनवर्ड जे घडये आज PI परस चड इफेक्टिवली पुलीस स्टेशन चलयतात आतां पुलीस स्टेशन चलोवप हो जो शब्द आहा तो हांव इन्वर्टेड कॉमा भितर घालता मातसो कशें चलयता ते पण अशे कितलेशेच लोक आमी पळयल्यात जे रोखडेच तुगेले परत परत त्याच पोस्टिंगाचेर पावतात आनी ताका लागून तांगेलो इतलो जम बशिल्लो आसता आतां त्या जम बसून क्रायम बी क्रॅक जाता काय कितें म्हाका खबर ना पण ते वेगळे अर्थान एक जम बशिल्लो आसता तांचो तांकां हालोवपाक कोणूच सोदना हें जमतलें काय परत येरे म्हाज्या मागल्या दोनी आहा कॉन्ट्रॅक्टराचे बी आनी पुलिसेचे बी जमपाक जाय ते कारण सीएमान जसो तो आतां हो शो केलाच न्ही तेणी जाल्यार तो जमपाक जायना जाल्यार कशें आहा तें मागीर बॅकफायर जातलें न्यू ब्लड येयला पळय दोनूय एक सिस्टम येयली PWDन आसात इंजिनियर येयल्या बरे आनी पुलिसानूय बरे न्यू ब्लड PI आतां प्रमोट जाल्ले आसात थोडे DYSP प्रमोट जाल्या सो म्हाका दिसता की तांकां आतां हें मेळपाक जाय वावा मेळपाक जाय काम करपाचो PWDन जर PWDच्या आयज मेरेनच्या फाटल्या 60-50 वर्सांच्या इतिहासात पयली फावट कॉन्ट्रॅक्टरांक पनिशमेंट दिल्या नोटीस शोकॉज नोटीस दिल्या तांकां पनिशमेंट दिल्या पूण केन्ना जावना अशें न्ही तूं काडून पळय कोणाक अशें केन्नाच जावना पयली फावट PWDच्या तिसेक इंजिनियरांक नोटीस दिल्या की तुमच्या एरियेंतले रस्ते ते तुमच्या गायडन्सा अंडर जावपाक जाय आशिल्ले तुमच्या सुपरविजन अंडर जावपाक जाय आशिल्ले ते तुमी लक्ष घातलें ना जालें कितें प्रमोद PWDन सामकें फ्री हँड दिल्लें हेंच्यांनी म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराक दिवप आनी हात वर करप कारण सगळे वेव्हार हे आर्थीक वेव्हार मोठे आर्थीक वेव्हार ते बरोबर कारण 850 कोटीचो बजेट आसता PWDचो भितरलो समज एक सॅलरीक 400 कोटी जर गेलो जाल्यार उरलेलो 450 कोटी हो रस्ते आनी सगळे बाकीची वण्टी बांदपाकूच आहात न्ही हे पयशे सो हे मोठो आर्थीक वेव्हार हितून चलतालो आनी एका फ्री हँड दिल्ले सगळ्यांचे दुर्लक्ष जाल्लेले आनी आमकां हेज्या पयलीं विजिलन्स केसी बी सगळे PWDचे सगळ्यांनी पळयल्ले आसा जे ह्याच कारणां खातीर जाल्लेले आसा सो म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्यान स्टेप बरी घेतल्या एक्शन बरी आहा मुख्यमंत्र्याची ही एक्शन कंटिन्यू उरपाक जाय आनी जे गरजेचे बदल करपाक जाय डिपार्टमेंटा भितर PWD ते जावपाक जाय दुसरे पुलिसाचो विशय जो आसा पुलिसानूय म्हाका दिसता सेम कांय पोस्ट आसतात पुलिसान प्रमोद की त्या जाग्यार समज ATS आसत किंवा इंटेलिजन्स आसत पुलिस स्टेशनावेले ASI आनी डावनवर्ड म्हणटा त्या हेतून काय जे आसता स्पेशल ब्रांच आसता ANC आसता ATS आसता पळय हेतून न्ही ते काय गजाली ते आसचे पडटा तांच्यानी ते आपले इंटेल तयार केल्ले आसता पळय ते नाल्यार सगळे मागीर कोलाक जाता हांव वेगळी इंटेल म्हणटा पूण बाकीचे तूं म्हणटा पळय की पुलीस स्टेशना वयल्यान गेल्या उपरांत 2 महिने परते येता म्हणून ही सिंडिकेट हे सगळे सिंडिकेट ते सीएमान मोडून काडपाक जाय लौकीक बाब कशें आहा आतां आमी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड म्हणटा बरोबर आतां नोटिशी काडल्यात तांकां बरें आहा पण जे रस्ते ताणें केल्या पळय ते सगळे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडा भितर आसात न्ही अशें आसतना आनीक हांवें कितें करप नोटिशी काडून तूं कितें करपाक सोदता वॉट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दॅट नोटीस असो एक म्हाका प्रश्न पडटा दुसरो जो प्रश्न आहा तो पुलिसेचो 3 वर्सां वेले आतां हे 3 वर्सां वेले जे आसात ते परत 2 म्हयन्यांनी त्याच पुलीस स्टेशनाचेर पावचे न्ही इतलीच म्हाका दिसता आमच्या सारक्या एक सामान्य नागरिकाची प्रामाणीक भोळी बाबडी इच्छा सारकी
आनी कितें प्रमोद PWDचेर पयलीं फर्स्ट टायम म्हणजे खूब वर्सांनी पळयता अशें चडशें नासलें की PWD डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो हो CM सांबाळटा आनी तेन्नाचे जे अलेक्साक घेवपाक काब्राला काडपाक तेजे कडेन ऑटोमॅटीक डिपार्टमेंट येयलें आनी आमकां दिसतालें केन्ना तरी रिशफल ऑटोमॅटीक घालना ते घेतलें ऑटोमॅटीक कितें सो तेजे ते रिशफल जातले वा चेंजीस जातले तेन्ना कोणाक तरी ते वयतले आनी एक वर्स जशें बाकीच्या मंत्र्यांनी चलयलें तशेंच मुख्यमंत्री चलयतालो फक्त आतां आमकां ह्या दिसांनी पळोवपाक मेळ्ळें कितें तरी वेगळें PWDन पळोवपाक मेळ्ळें आनी इतल्या लेवलाचेर पळोवपाक मेळ्ळें की कॉन्ट्रॅक्टरान नोटिसो केल्या तांकां सगळे डिफेक्ट लायट बील टायम पिरियड दिला वा तेंचेर एक्शन जातली तांकां फुडें ते बीड करपाक शकना जो पर्यंत रस्तो सारको करिना तो रस्तो ते रिपेर करून दिना तो पर्यंत खंयच्याच फुडल्या टेंडराक बीड करपाक मेळना आतां इंजिनियरांकूय गेल्या हेंवूय जालें की त्या कन्सर्न इंजिनियरान नोटिसो गेल्या तांकां ते त्या रस्त्या खातीर गेले ते गेल्या दुसरे जे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडाचे भायर आसले तेंचे खातीर शॉर्ट टर्म एंड लाँग टर्म प्लॅन तयार करा म्हटलो तो सारको करून ना म्हणून त्या इंजिनियरान दुसरी नोटीस गेल्या आनी हितून इतलें आमकां कळटा की तितून अशी स्ट्रॉंग केस आहा ती तेच्या अंडर विजिलन्सा अंडर चवकशी जातली तेंचे 2 तरी इन्क्रिमेंट 1 ते 2 इन्क्रिमेंट हे लॅब्स जातले तांकां मेळचे ना तेंचे जे करियराचे हितून आहा पळय तेजो प्रॉब्लेम जातलो म्हणजे एक्शन जावप इतले स्ट्रॉंग तेंच्यांनी हें केल्या फुडें तेंच्यांनी रिफॉर्म्स खुबशे दवरल्या रस्तो मिक्स करता वा सारको करता आसतना तो परत 3 वर्सां कोणी कट करचो न्हू म्हणजे एक GI सिस्टमांतलें तें कॉर्डिनेशन जातलें प्रत्येक जे रस्तो फोडपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा सिवरेज आसा तांकां मॅसेज वयतली तांकां 3 वर्सां ते कांयच करपाक मेळचें ना कोण करता जाल्यार ताका हॅवी फी आसतली कोण न सांगता करता कट करता रस्तो जाल्यार ताका हॅवी फायन आसतली असल्यो गजाली PWD भितर आमी खूब वर्सांनी आमी फर्स्ट टायम पळयता अशें म्हटलें आतां कितल्यो स्ट्रॉंग रिफॉर्म्स मुख्यमंत्र्यांनी म्हळें बी की फाटली 20 वर्सां भितर PWD भितर कसलेच रिफॉर्म जाले ना म्हणून हे फर्स्ट टायम आपूण करता फाटले 20 वर्सां प्रमोद तशें 12 वर्सां हे BJPचेच सरकार आहा तितून BJPच्याच सरकारचो टर्म येता तितून सुदीन येता दिपक येता आनी तितून काब्रालू येता त्या 20 वर्सां भितर PWD मिनिस्टर 12 वर्सां एकटोच आसतलो घडये मागीर थोडी चेंज जाल्या तशें आनी दुसरे पुलिशेचे गोंय हें खूब ल्हान राज्य फक्त ते IPS येता पळय न्हू ते एक तेंचो टायम पिरियडा प्रमाण ते आसता पण गोंयांक तूं खंयच्या पुलिसाक खंय घातलो सुद्दां जाल्यार गोंय इतलें ल्हान आनी इतलें कनेक्टेड आहा लोक सगळे ताका शिफ्ट केलो म्हणून व्हडलो तसो तेजें नॅटवर्क घालचें न्ही म्हूण तूं घालचें पण व्हडलो तेजो फरक पडचो ना तेंचे नॅटवर्क हे तशें चालू दवरता तेजो इम्पॅक्ट तितलो ग्रावंडार म्हाका दिसना इतलो जातलो असो इतले करून सुद्दां ताणें 3 वर्सां परस चड म्हणून पळय म्हाका दिसता अशें कांय जाण आहात जे एक 10 वर्सां सुद्दां आसात कांय कडेन पांडुरंग बाबाक कळ्ळें कोण ते तेंचे ओल्ड लिंक्स तशेंच उरता ते ओल्ड लिंक्स उरले तरी ते मातशें तांकां दुसरे कडेन जर घाले की तांगेलें तें इंटेल मातशें कमी जाता ते इंटेल जे म्हणटात इंटेल म्हणया काय इंटेल म्हणया कळ्ळें तुका सो जॉयल बाब तुमी कशें पळयता ताजे कडेन पळय दिस आर गुड डिसिजन्स प्रमोद सावंत हॅज एक्चुली क्रॅक द whip ते राग दाखयलो आपलो सडनली उठलो आनी सारकें ही इज रियली टेकन ऑन हेड ऑन दीस बोथ दीस डिपार्टमेंट्स पण ऑन द ग्रावंड प्रमोद पळयल्यार दिसता की इट इज नॉट मॅचिंग टू द रियलिटी बिकॉज परत आमी उलयता आनी बट द अंडर करंट इज करप्शन खंय तरी करप्शन चल्लां आनी ताका लागून आमची ती रस्त्याची क्वॉलिटी बाद जाल्ली आसा लायबिलिटी क्लोज आनी सगळे क्लोज आहा ती ओके फायन यू आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीथींग बट द एंड कन्क्लुजन इज आफ्टर डुईंग ऑल ऑफ दीस आर वी गोइंग टू गेट बेटर रोड्स आय थिंक ते जो मेरेन ऑन ग्राउंड दिसना लोकांक हाजेर विश्वास ना सो गोईंग अहेड दॅट इज the end point which you are looking so that is maybe next year same with PWD same with police तुम्ही ट्रान्सफर केल्या very good and तेणे म्हणलाय बी सारकें and he was very firm about certain things that is good but Pramod again does the police require just 1 month or 2 months or 3 months is a big enough system to provide make a ecosystem elsewhere तूं खंय वयता आतां समज तुका हांगच्यान थिंगा ट्रान्सफर केलो 2-3 years is enough for you to establish that same कितें म्हणटा तर हांव कितें म्हणटा हय अकाउंटेबिलिटी फिक्स अकाउंटेबिलिटी हे सारकें अकाउंटेबिलिटी जशी PWD भितर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करपाक स्टार्ट जाला तशी पुलिसे भितर स्टार्ट जावपाक जाय बरोबर हांव ह्या अकाउंटेबिलिटी ह्या शब्दाचेर थांबता कारण कशें आहा कांय जाणांक फक्त अकाउंट्स दिसता आमच्या सारकी लोकांक अकाउंटेबिलिटी दिसता आमी सामान्य गोंयकार ती अकाउंटेबिलिटी जर आमकां दिश्टी पडली आनीक जर आमचे रस्ते जर सुदारले आनीक जर ते गचके आमी खातात ते जर कमी जाले जाल्यार आमी समाधानी प्राणी सारकें न्ही पांडुरंग बाब
तितलीच आमची बारीक अपेक्षा ती मुख्यमंत्र्यांनी कांय कडक पावलां उखल्ल्यात त्या पावलांची जी एंड रिजल्ट आसा तो जो मुख्यमंत्र्याक अपेक्षीत आसा आनी आमकां गोंयकाराक अपेक्षीत आसा तोच आसचो इतलेंच मागता थांबता. लौकीक बाब, जयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.